गीत घेऊया पेज 12 A24 सोदता तुका. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका, दिसा फादर उदेताना काळजांतले हे उदका सोडटा. आयच्या दिसा जे सरबुजोन तुका दोनया ते भेटयता. सर्वेस्पराच्या सोर्वदूतांनो, सर्वेस्पराक वाखाणात, ताची स्तुती गायात, ताका वाखाणात सदां सर्वदां. ही कल्पना मनांत धरून आयज आमी राखणे देवदूत हांचें फेस्त संभ्रमता. देवान आमकां सगल्यांक एक बडवो दिलेलो आसा आमकां राखच्याक आनी सांबाळच्याक. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक दिनवास या. आमचे इगोर्ज मातयेन हे फेस्त म्हणून हितून 4थ्या शेंकड्यांतन आसलेले, पूण ओदीक मागीर फ्रांसिस्कनांनी तें मागीर थिरायलें 15व्या शेंकड्यांत, आनी ताच्या आदीं 9व्या शेंकड्यांतूय तशेंच तें म्हणून हितून मानलेलें. तर हे परी आतां आमकां तांची मदत फावो जावंक आमी तांचे कडेन मागया, आमकां सदांच राख आनी सांबाळ म्हणून. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्य आसूं. आमच्या पातकांचे दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सुरफो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदांसाक वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याचे जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुम्या काकूत कर. मागुया. देवा आमचे बापा, व्हडा मोगान तुज्या देवदूतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानांचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गींचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूं आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूं. हांवच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलेंय तूं आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका भोगसूचो ना, कित्याक ताचे सवे म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातोले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातोले.
म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनितांच्या, हितीतांच्या, फेरिजतांच्या, कानानकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्या गांवांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यान. परतून म्हणुया. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यान. जो मनीस भोव ओर्त्या देवाक शरणा येता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यान. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपोयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यान. रातच्या धास्तेचो वो दिसाच्या सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतल्या पिडेक वो दनपाराचो नाश करतल्या ओरिश्टाक तूं भियेवचो नाय. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यान. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबूसरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्याय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यान. शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. Sorves porak soy, 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 soy, soy. सगळ्या ताच्या दोळबारानो, ताची खुशी पाळतोल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची वाखाणी करात. Sorves porak soy, 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 soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांवन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यान व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार तो म्हाका घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करून न्हय, कारण हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ तांबनासतना पळोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रियेच्या भावान आनी भयणीनो, आयज आमी राखणे देवदूतांची परब संभ्रमता आनी हे राखणे देवदूत जावन आसात आमकां एक खुणा देवा बापाच्या महिमेची आनी ताच्या मोगाची खुणा. ते जावन आसा आमकां एक प्रूफ कसो
की देव बाप आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. देवान तांकां कसलें कार्य दिल्लें आसा काय? पयले सुवातेर तांचें कार्य म्हणल्यार आमची राखण करप. जायते फावटी आमी देंवचाराच्या मार्गान चलोंक पावता, ताच्या ताळण्यांत आमी पडटा. ते मार्गान चलोना जावंक ते आमकां आमचे राखणे देवदूत आसात ते आमकां आमची आदार करतात. जोण एकल्याक हो एक देवदूत दिल्लो आसा, जोण एकल्याक आंज बडो दिल्लो आसा, आनी हे राखणे आमकां पातकाच्या मार्गार चलोंक ना जावंक ते आमकां आदार दितात. जेन्ना आमी कश्टावतात तेन्ना ते आमचे सांगाता आसतात. जेन्ना आमी ताळण्यांत पडटात ते आमकां हे ताळण्यांतली भायर सरोंक ते आदार दितात. आनी आमकां आमच्या व्हडपणांतली, आमच्या गर्वांतली आमकां मेकळी जावंक आनी ल्हानविकायची मनशां जावंक ते आमकां जायतो आदार दितात. ते आमचे पासत मागतात, आमचे पासत विनंती करतात, आनी आमी मागतात तेन्ना आमचे बरोबरूय तेय मागतात. देवान तांकां एक खरीत कार्य दिल्लें आसा, तें म्हणल्यार दर एक भावार्थ्याक देवाच्या स्वर्ग राज्यांत भितर हाडूंक. हें तांचें व्हड काम, आनी हें काम केल्या शिवाय ते ओगी बसनात. दर एक भावार्थ्याक देवाच्या सावळींत हाडले बगोत ते ओगी बसनात. ते देवाचें कार्य चालूच दवरतात. तर म्हज्या भावान भयणो, तांकां आमी दिनवास दिवंक गरजेची आनी तांकां आमची मागणी उबारूंकूय गरजेची. कित्याक दर एक दुताक आमची राखण करूंक देवान दिल्ले आसात, आनी हे दूत आमकां जायते शिकयतात. आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत एक दूत कसो, जेन्ना आमच्या कश्टवतल्या भाव भयणी आसात तांकां एक दूत कसो आमी जावन तांचेय आदाराक पावूंक, हेंच ते आमकां शिकयतात. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजू आमकां सांगता, एक ल्हानवीक काळजाची मनशां जावंक, एक उदार मनाची मनशां जावंक तो आमकां आपयता. जेन्ना शीस ताचे लागीं विचारतात सगळ्यांत व्हड कोण, आनी एक भुरग्याक मदें हाडून जेजू आमकां सांगता हे भुरगे भाशेन आमी ल्हानवीक काळजाची जावंक तो आयज आमकां दर एकल्या मनशांक, दर एकट्या भावार्थ्यांक आपयता. आमी हे जेजूचे शिकवणेचेरूच आदारून आमचें जिवीत चलोवंक आयज आमी मागुया. आमी आयज आमकांय आमच्या जिवितांत जायतें व्हडपण आसा. आमी जायती गिरेस्तकायेचें व्हडपण, मान मेळपाचें व्हडपण आमी सोदतात. पूण जेजून आमकां एक स्वर्ग राज्यार ताणें बसयल्लें आमकां तें व्हडपण मागूंक, तें व्हडपण आपणावंक आमी प्रयत्न करुया. आनी देवाची आमी भुरगीं जाल्ल्या देखून आमी जेजूच्या शिकवणे खाल आमचें जिवीत लाभून घेवया आनी एक ल्हानवीक काळजाची मनशां जावंक आमी वावरुया. आनी हीच कृपा आमी हे आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. गीत घेवया पेज 37, C22, माफी मागता शांती दिता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विंगून. मोजी ओपनी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विंगून. मोजी ओपनी करूंक येता. भाव भयणीचो राग दोन आसा. ही भेटोवणेक नाबाक तुका. हांगाच दवर तुजी दानां. पयली शांती करून तूं वच. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरफोदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव पवित्र देवा, फावो ते परी ह्या वाखणणेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटोवणी
तुजे मुखार व्हरून पावूं आनी जशें ते स्वर्गार थांबून आसतना तुका वाखाणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखाणणेचे निरंतर बलिदान जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी साशणाच्या देवा सोर्व कालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटाना तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटा कित्याक तांकां मान दिताना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जोर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी दोन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर सर्गार हिशोब नासलो देवदूतांचो दोलबार तांच्या सांगाता तुका पोरणी पाट करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. मावार्थाचो गोड परगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पूर्ण जीवन पण परगोटा तुझ्या येण्याक उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मनवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेजूच्या मागण्यांत आमी सगळीं जाणां एक जाता कित्याक तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी हेरां जीं इंतेसां आसात तीं आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरून जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुट्यान सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोशिरो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 67 D36 प्रीती मोग आसता थंय. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. प्रीती मोग आसता जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय.
आमचे दोळे धांपून जेजू आमचे काळजांत आसा ताका कोटून वो वेळ सारया. मागुया. बहुमोगाळ बापा, देवदूतांचो उंडो आम्हा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचें ओकोत आनी गोठायेचें पोसण म्हूण ओळखून हे आमचे सुर्गीचे सांगाती आमच्या मन सदांच जागें दवरूं आनी अशें शांतीन हें जिवीत सारल्या उपरांत ताच्या सांगाता तुजें मुखामोळ रूप भोगूंक आमी पावूं. या आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसलेच जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावूं म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 95 F20 सॉन्सा सोपो पुर्यान.
भगवंत फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेन बेसांव सगल्यांक तुमकां जे दुयेंस आयिल्लें आसा तोरेचें कुडीक मनाक ओतम्यांक तुमकां पेकोवणी मेळच्याक हो आशिर्वाद तुमचेर पाठयता. जांकां काम ना काम मेळच्याक, काम मेळिल्लें आसा तुमचे कामांत तुमचें जिवीत स्थिर रावच्याक, पार्टनर ना तांकां पार्टनर मेळच्याक आनी भुरगीं ना तांकां भुरगीं जावच्याक, ही सगळी मागणी आमी आनी त्या साव मनांत धरून हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां शांती दिवं. आनी सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. जो मनीस बोवडत्या देवाक शरणा येता आनी सुरपुदिराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुका हांव पातयेतां. भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेरकर मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा आमेन. आनी सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francisco